नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगासी येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. विधानसभा अधिवेशनाचो अचकीत समारोप जाल्ल्यान काँग्रेस, आरजेपी आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन राज्य सरकाराक धरले धारेर. बेकायदेशीर रितीन अधिवेशन ल्हान करून अर्थसंकल्पाक चर्चा करिनासतना मान्यताय दिल्ल्याचो विरोधकांनी केलो आरोप. जुडास ह्या आरोपाक लागून गोवा फॉरवर्ड पक्षान दिल्या खर जाप. अशे तरेचे टॅग आमी यान फुडें घेवचे नात खपोवन विरोधकांक लक्ष करून पक्षान दिली शिटकावणी. काणकोणा राजबाग वाठारांत डिवायडराक धपको दिल्ल्यान दुचाकीचो जालो भिरांकूळ अपघात. अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी. काणकोण पुलीस करतात फुडलो तपास. 2022 वर्सा सावन वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर 677 कोटी रुपया जाला खर्च. काँग्रेस फुडारी सुनील कवठणकाराचो दावो. ह्या खर्चाचो तपशील काँग्रेस बेगीनूच करतले जाहीर. सुनीलाची शिटकावणी. कुंकळे नगरपालिकेत तापली बसका. वाठारांत येवपी मेगा प्रकल्पा वयल्यान जालो बरोच बोवाळ. उदक आनी वीज पुरवण उणाव आसतना महामंडळाक विश्वासात घेनासतना एनओसी आनी परवाने दिलेच कशे नगरसेवकांनी नगराध्यक्षाक धरलो धारेर. वाळपय शिगमोत्सवाच्या माटोवात पेटले झूज. इनामा सुवाळ्याच्या वेळार दोन पंगडां मदीं खर वाद. झगड्याचे रुपांतर बदल्ले मारामारीत. कांय जाण जाल्यात जखमी. विधानसभा अधिवेशनाच्या समारोपाक लागून गोंयांत राजकारण गरम जाला. काँग्रेस, आरजेपी आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी हांणी राज्य सरकाराचेर गंभीर आरोप केल्यात. बेकायदेशीर रितीन अधिवेशन ल्हान करून अर्थसंकल्पाक चर्चा करिनासतना मान्यताय दिल्ल्याचो आरोप विरोधकांनी केला. पळयात. काँग्रेसीचे फुडारी सुनील कवठणकार हांणी सरकाराचेर टिका करून बेकायदेशीर रितीन विधानसभेचें अधिवेशन ल्हान केल्ल्याचो आरोप केलो. म्हत्वाच्या विशयांचेर खास करून कलम 39A हांचेर चर्चा जावची न्हय म्हूण हो निर्णय घेतला अशेंय तांणी सांगलें. मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टाचो उल्लेख करून सरकारान हो निर्णय घेतला तरी महाराष्ट्रांतल्या पोटवेंचणुकेच्या वेळार लेगीत अधिवेशन चालू आशिल्लें अशें तांणी नदरेक हाडलें. मुद्द्याक धरून वेगवेगळे विषय काढले थ्रू एलिक्यूज legislative assembly questions through 0 hour polling attentions and they put the government on complete back foot and on the mat, and when the government sensed that they are getting totally exposed on their wrongdoings, on their failures, this government illegally and the curtailed the assembly session. The people of Goa would have got if this session had to continue. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा वेगवेगळी बिलां इंट्रोड्यूस जावपाची आसली. ते बिलान सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हळ्यार 39A रद्द करपाचे मूव आसलो, आनी हे जर 39A इंट्रोड्यूस बिल जावन ते रद्द जाल्ले जाल्यार लूट मार जी सरकारान चलयल्या ताका ब्रेक लागतलो आसलो. त्या खातीर हे निमित्त तांच्यांनी केले आनी सेशन इलिगली कर्टेल केले. आतां बीजेपी गव्हर्मेंटान प्रिटेक्स्ट केलो की कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान पोंडा बाय इलेक्शना खातीर ते सेशन कर्टेल करता म्हणून. पण म्हाका सांगपाक सोदता महाराष्ट्रांत बीजेपीचेच सरकार आसा, महाराष्ट्रानूय चालू आसा सेशन. खंय बाय इलेक्शन आसा थंय कर्टेल करूंक ना. दुसरे आमचे नेबरिंग राज्य कर्नाटका थंय काँग्रेसीचे सरकार आसा, थंय बाय इलेक्शन आसा आनी थंय सेशन चालू आसा ते कर्टेल करूंक ना. मजगती आरजेपीन ह्या विशयाचेर सरकाराचेर फोग काडलो. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आचारसंहिता लागिल्ल्यान चर्चा करिनासतना 2026-27 वर्साच्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिवप आनी अधिवेशन ल्हान करप हे राजकीय प्रेरणा आनी अघटित आसा असो आरोप पक्षान केला. जेन्ना आमकां आश्वासन दिलें की शॉर्ट डिस्कशन आमी एक घेवपाक लायतले, एक हाफ एन आवर तरी शॉर्ट डिस्कशन स्पिकरान घेवप सांगलें, मुखेलमंत्र्यानूय सांगलें हें तुमकां दितलें म्हणून. तितून इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आसा हो एक नंबरचो फोटींग सरकार जाल्लो आसा. कित्याक जेन्ना आमी शॉर्ट डिस्कशन घातलें ते शॉर्ट डिस्कशन दिवंक ना, आनी जी बिलां 6 बिलां म्हटल्यार ह्या बिलांच्या फाटल्यान कितलोसो काम आमच्या कितलेशे एक्सपर्ट्सांनी केल्लो आसा, आमच्या पार्टीच्या मेंबरांनी केल्लो आसा. आमकां कितलेशे बरे मागपी जेंच्यांनी ह्या बिला बद्दल सांगलेलें आसा तेंचें जें काम आसा तें फाटीं मारलें. रात दीस म्हटल्यार 2-2 वर्सां पासून लागलेलें आसा एक बिल रेडी करता म्हटल्यार. जी मेहनत थंय वचोन ग्रावंडार वचोन लोकां कडेन अंडरस्टँड जावन ही मेहनत जी जाल्ली ह्या बिलांचेर जाल्ली. आनी ही बिलां इंट्रोडक्शन स्टेजीर बसून हाडूंक ना.
म्हटल्यार फाल्यां तें डिस्कशन जावन तांकां जाय जाल्यार तेजेर मेजॉरिटी आहली ती भायर मारपाक शकताली, मात तेंच्यांनी डिस्कशनार बसपाक ना. म्हटल्यार इतल्या लो स्टँडर्डाचेर आयज हो सरकार गेल्लो आसा. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी सरकाराचेर लक्ष केले. सरकार चर्चा करिनासतना 79% अर्थसंकल्प मान्य करता आणि विरोधक एकवटीत ना असो फटीचो संदेश दिवपाचो यत्न करता अशें तांणी सांगलें. सरकारान अर्थसंकल्पाक जबरदस्तीन मान्यताय दिल्या असोय आरोप तांणी केला. आमचे जे मनात आशिल्लें ती असेंब्ली कंप्लीट जावंक जाय आशिल्ली जाल्यार सगळे इश्यूज रिड्रेस जावपाचे. 79% बजेट म्हणल्यार ऑलमोस्ट 24,000 कोटीचे बजेट पास जालें काल विदाउट डिस्कशन. कित्याक असेंब्ली सडनली एडजर्न केली. आतां एडजर्न केली कित्याक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आयलो. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आयलो आनी एडजर्न केली म्हणून हांवें सरकाराक सजेस्ट केलें की तुमी हाजे पयलीं मनोहर पर्रीकारान अशेंच सिच्युएशन आशिल्लें 2013 तेन्ना वोट ऑन अकाउंट घेवन 3 म्हयन्या खातीर फायनान्शियल एप्रोप्रिएशन केल्लें आनी ताजे मागीर तें डिस्कशन करून आनी 3 म्हयन्या खातीर अशें करून फुडें व्हरपाक केल्लें. तो फॉर्मुला तुमी कित्याक वापरतात? फूल बजेट कित्याक पास करतात? कित्याक फूल बजेट पास करप म्हणल्यार अनएकाउंटेबल गव्हर्नन्स जाता. आमी एक ब्लँक चॅक सायन मारून गव्हर्नमेंटाक दितात अशें जाता आनी हें जावचें न्ही म्हणून हांव काल थंय उलयलो. हांव उलयलो तेंच बाब काल्लू साल्लोरीस भायर उलयलो. पूण आमचे भितर ओपोजिशना भितर कोऑर्डिनेशन दिसलें ना लास्ट मिनिटाक. पूण ओवरऑल आज आमी एक्चुली गव्हर्नमेंटाक एक्सपोज करूंक जाय की गव्हर्नमेंटान 24,000 कोटी म्हळ्यार 79% ऑफ द बजेट पास केलें विदाउट डिस्कशन. म्हळ्यार खरी लोकशायेची हत्या सरकारान काल केल्ली आहा आनी ती हांवें एक्सपोज केल्ली आहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. आनी ती म्हाका दिसता लोकां कडेन वचपाची गरज आहा की जें बजेट सेशन लोकां भितर वचून लोकशाही पद्दतीन जें डिस्कशन जावन डिमांड्स पास जातात तें पास केलें ना. एक बुलडोज केलें आनी हें बुलडोज केलें हें एक्सपोज जावंक जाय सरकार आनी लोकां मदीं ही न्यूज पावपाक जाय की हो सरकार लोकशायेची हत्या करता डे इन एंड डे आउट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत जुडास ह्या वक्तव्या वयल्यान राजकारण बरेंच तापलां. गोवा फॉरवर्ड पक्षान ह्या आरोपांक खर जाप दिल्या. विरोधकांक लक्ष करून अशे तरेचे टॅग सोंसचे नात अशें पक्ष फुडारी विकास भगत आनी फ्रेडी ट्रावासो हांणी स्पश्ट केलां. पळयात. सोमारा आमदार विजय सरदेसाय हाणें सभाघरांत केल्लो वावर पुरायपणान विधिमंडळाच्या वावराचो एक भाग आशिल्लो अशें गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे विकास भगत हाणें सांगलें. पूण ताचेर सेटिंग जुडास अशें लेबल लायतात जे पुरायपणान चुकीचें आसा. अशे आरोप आतां आमी सोंसचे नात अशें सांगून पक्षाक परत परत बागावपाची गरज ना आनी गोंयांत सगळे कडेन काम करपाची तांक आसा अशें ताणें सांगलें. मजगतीं पक्षाचे फुडारी फ्रेडी ट्रावासो हाणें विरोधी फुडारी युरी आलेमावाचेर टिका करून जुडास सारकिल्ली उतरां वापरचे पयलीं विचार करचो अशें सांगलें. जेन्ना 14 वर्सांचो आमदार विधानसभे भितर आसा जर कायदो कितें जर तो सांगना जाल्यार त्याच्या नानाचो ताजो एक्सपिरियन्साचो कितें उपयोग जालो? तो थंय वोट ऑफ अकाउंट मागपाक रावतालो आनी खरें म्हळ्यार सगळ्या विरोधी पक्षांनी थंय रावपाक जाय आसलें. वॉकआउट करून वचप हें सोल्युशन न्हू भावानो. विधानसभे भायर आमकां सदांच उलोवपाक मेळटा. विधानसभे भितर प्रामुख्यान प्रश्न मांडप, खास करून लोकांच्या जनतेचे प्रश्न मांडप आनी लोकांच्या प्रश्नाची जापो सरकाराक दारेर धरून घेवप ही आमची जबाबदारी. ही एक विरोधी पक्षाची जबाबदारी. तेंच काम फाटल्या 14 वर्सां आमचो अध्यक्ष करता आनी हातूंत भितर सेटिंग जेन्ना म्हणटा तेन्ना काळजाक दुखता. आमच्या सारक्या कार्यकर्त्यांक पार्टी खातीर काम करपी अध्यक्षाक आमचें काम करता म्हूण आमी तोखेतात तें आमचें दुखता. इतलें कोण गोंयकारां पासत तेजेर तो आरोप जोपाट जाता हें सोंसून घेवपाक आमकां पासत ना. पण आरोप कोत्ता तेणें 10 पाट चितीचें आपण हुंये हातो नाका दोन आमचें तोंड उगो नाकाय इतलें हांव सांगो सोदयतां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काणकोण राजबाग वाठारांत मनोहर पर्रीकार बायपास रस्त्याचेर सोमारा राती दुचाकीक भिरांकूळ अपघात जालो. वेगान येवपी दुचाकी चलोवप्यान नेटान डिवायडराक धपको दिल्ल्यान कर्नाटकाच्या प्रितम रंगनाथ ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्लो तरणाटो गंभीर जखमी जालो. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा.
गोंयांत सध्या अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. सोमारा मध्यानराती काणकोणच्या राजबाग वाठारांत मनोहर पर्रीकर बायपास रस्त्याचेर दुचाकीक भिरांकूळ अपघात जालो. दुचाकी चलोवप्यान नेटान डिवायडराक धपको दिलो. हो धपको इतलो नेटान आसलो की दुचाकी चलोवपी प्रितम रंगनाथ ह्या कर्नाटकाच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्लो बसुराज सोनक हो तरणाटो गंभीर जखमी जालो. जखमीचेर सध्या जीएमसीत उपचार सुरू आसा. मरण पाविल्लो आनी जखमी जाल्लो हे दोगूय तरणाटे कारवारच्या मेडिकल कॉलेजीत शिक्षण घेताले. काणकोण पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. एक्सिडेंट जायत आहा हिंगा राती पळय फाटली साडे मोटरसायकल गेली डिवायडर मारली ती दोगी पडले. एकटे तेतून खालास आयकला आमी एकले सिरियस स्कीम बांबोळी. पूण अशें पळपाक थिंगा एक्सिडेंट जावचें न्हू. प्रशासन हेजेर कांयच एक्शन घेयना. कितले फावटी हिंगा एक्सिडेंट जाताय. कमी हिंगा एक कुटूंब गेला ह्या सायडीच्यान पूण कोणूच तेजेर कांयच एक्शन घेयना. आनी हो रस्तो आतां ढोळमय जाल्लो आहा. वयर सकल जाले आनी एक्सिडेंट पळय आनी एकटे हिंगा हें पडलो कार पडली पलटी मारून ते खांबळून गेलो. तरी आसतना कोण काय उपाय हेजेर उपाय केलो ना. काल रात्री हांगा एक एक्सिडेंट जालें आनी हांगाच एक युवा पिढी ऑलरेडी एक्सपायर्ड जाल्ली आसा आनी एक सिरियस आसा. सो एक्चुअली तेमी कितें म्हणटा हांगा मातशी गाडी भायर गेली आनी एक्सिडेंट जालो. बट रोड वयर सकल आसतना तांकां तो प्रॉब्लेम जाला आनी तूं हांगा पळोवपाक शकता हांगा बी व्हेरी डेंजरस बिकॉज हांगा कळना की गाडी भायर वतली काय तुमी भितर येतले ते. बिकॉज कंटिन्युअस थोडे लोक असे डायरेक्ट भायर वतात आनी थोडे रॉंग सायडीच्यान भितर येतात. ना तर हांगा स्पीड ब्रेकर ना तर काय ना तर सायनबोर्ड्स बी लायले ना. तुमी पळोवपाक शकतात हांगा. सो एवरीवन इज फेसिंग सेम इश्यू. तुमी मातशें हांगा पोवचें. हो गेटवे हे हॉटेल हांगा आसा. राष्ट्रीय महामार्ग आसा. हो रस्तो ह्या बाजूंतल्यान कारवार वयता जाल्यार ह्या बाजूंतल्यान मडगांव वयता. तर रातच्या बरोबर 1:15 मिनटान 1:15 वरांचेर फाटले एका खंयच्यान तरी 2 जाण तरणाटे जे 24-25 वर्सांचे पिरायेचे भुरगे दुचाकी म्हणजे मोटरसायकलीचेर बरे फास्ट येताले आनी ह्या वेळार ते फास्ट येता आसतना ह्या डिवायडराक मारून एकट्याचे ऑन द स्पॉट म्हणजे तो गेल्ल्याकच मारलो. वाटेर व्हरता आसतना एक मेडिकलाचो स्टुडंट जो कर्नाटकाचो एकटो मेलो एकटो सिरियस बांबोळे आसलो. बोवाळ जाली. पोलीस आयले आनी पुलिसांनी ह्या दोन्ही हांकां हॉस्पिटलांत व्हरून गोवा मेडिकल कॉलेजीत वयलो. ताजे नंतर सिद्ध जालें की एक तरणाटो हो जाग्यारच गेल्लो म्हूण. दुसरो सद्याक सिरियस आहा आनी तेका तेजेर मेडिकल कॉलेजीत उपचार चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार. गोंयच्या राजकारणात आरोप आणि प्रत्यारोपांचो स्वर परत एक फावट चड खर जाला. काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकर हांणी राज्य सरकाराचेर गंभीर आरोप केल्यात. 2022 ह्या वर्सा सावन सरकारान वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर 677 कोटी रुपया व्हड प्रमाणात खर्च केल्यात. अशें म्हणत सरकारान विधानसभेचें अधिवेशन बेकायदेशीर रितीन उणें केल्ल्याचोय आरोप तांणी केला. म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जावची न्हय म्हूण हो निर्णय घेतला अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. ह्या सगळ्या गजालींक जाप दिवपाक काँग्रेस पक्ष सरकाराक सांगतलो अशें तांणी स्पश्ट केलें. ह्या सगळ्या प्रस्नां खातीर काँग्रेस पक्ष सरकाराक जापसालदार धरतलो अशें तांणी स्पश्ट केलें. पळयात. मुद्द्याक धरून वेगवेगळे विशय काढले थ्रू एलिक्यूज लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली क्वेश्चन्स थ्रू 0 hour polling attentions आणि they put the government on complete back foot and on the mat. And when the government sensed that they are getting totally exposed on their wrongdoings, on their failures, this government illegally in the curtailed the assembly session and deprived the people of Goa the benefits that the people of Goa would have got if this session had to continue. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा वेगवेगळी बिलां इंट्रोड्यूस जावपाची आसली. ते बिलान सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हळ्यार 39A रद्द करपाचे मूव आसलो आनी हे जर 39A इंट्रोड्यूस बील जावन ते रद्द जाल्ले जाल्यार लूट मार जी सरकारान चलयल्या ताका ब्रेक लागतलो आसलो. त्या खातीर हे निमित्त तांच्यांनी केले आनी सेशन इलिगली कर्टेल केले. आतां बीजेपी गव्हर्नमेंटान प्रिटेक्स्ट केलो की कोड ऑफ कंडक्ट असल्या कारणान कोंडाबाग इलेक्शना खातीर ते सेशन कर्टेल करता म्हणून. पण म्हाका सांगपाक सोदता महाराष्ट्रात बीजेपीचेच सरकार आसा, महाराष्ट्रानूय चालू आसा
सेशन खंय बाय इलेक्शन आसा थंय कर्टेल करून ना. दुसरे आमचे नेबरिंग राज्य कर्नाटका थंय काँग्रेसीचे सरकार आसा थंय बाय इलेक्शन आसा आणि थंय सेशन चालू आसा ते कर्टेल. 22च्यान आज पर्यंत फक्त 4 वर्सांनी सरकारान 677 कोटी दॅट इज 677 करोड रुपीज इव्हेंटाचेर म्हणले. आम्ही सदांच बीजेपी सरकाराक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार म्हणटा जाल्यार हे इव्हेंटाचेर तांच्यांनी तुमकां सांगपाक सोदता 4 वर्सांनी 677 कोटी रुपया म्हणले म्हणजे जवळ जवळ 46 लाख रुपीज पर डे 46 लाख रुपया दिसाक इव्हेंटाचेर खर्च केला तांच्यांनी. एक तातूंत इव्हेंटाचे स्पेशल तुमकां एक्झाम्पल दिता. इव्हेंट खूब एकूच दिता. विकसीत भारत विकसीत गोंय म्हणून इव्हेंट केलो ताका विश्वगुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकट जालो आणि ते इव्हेंटाचेर तांच्यांनी 13 कोटी रुपया खर्च केले. हो इव्हेंट फक्त 60 मिनटाचो आसलो जाल्यार 60 मिनटाच्या इव्हेंटात 13 कोटी खर्च करून एका मिनटात 22 लाख रुपया खर्च केले हे सरकारान. हे पयशे कोणाचे खर्च केले? हे पयशे हांवें तशें सांगला जो गोंयकार टॅक्स फारीक करता उदकाचेर लायटीचेर पेट्रोलाचेर सगळे हे गजालीचेर नेसेसिटीचेर आणि दीसभर कष्ट करता तातूंत तुमी घाम गळयता आपल्या फॅमिली कडल्यान पयस रावता कष्ट करता आणि तो टॅक्स फारीक करता ताचेर हे इव्हेंट करता. हे कसले इव्हेंट? सगळे एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल घेतलेले इव्हेंट. हे कितें टेंडर करून काडलेले इव्हेंट न्हय. सगळे पयलीं खर्च करून मागीर अप्रुवलाक येता. मंगळारा कुंकळे नगरपालिकेची निमणी बसका जाली. वाठारात येवपी मेगा प्रकल्पा वयल्यान बसकेत बरोच बोवाळ जालो. आदींच वाठारात वीज आनी उदकाची पुरवण सारकी ना तशेंच महामंडळाक विश्वासात घेनासतना एनओसी आनी परवाने कशे दितात असो प्रस्न नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांक विचारलो. मजगती समाज वावुरपी अविराज देसाय हांणी परिशदेच्या कार्यपद्दतीचेर टिका केल्या. पळयात. मंगळारा कुंकळे नगरपालिकेचे निमाणे बसकेत मेगा प्रकल्पाचो विषय बरोच गरम जालो. कांय महामंडळांनी प्रशासनाचेर गंभीर आरोप करून शारांत पयलींच उदक आनी वीज पुरवणेक त्रास जाता तेन्ना नव्या प्रकल्पाक एनओसी आनी परवाने दिवप योग्य न्हय अशें सांगले. अशे म्हत्वाचे निर्णय घेवचे पयलीं तांकां कित्याक विश्वासात घेवंक ना असोय प्रश्न महामंडळांनी मांडलो. मजगती समाज वावुरपी अविराज देसायान आपल्या कार्यकाळाच्या निमाणे 5 वर्सांचेर टिका करून सगळे नगरसेवक लोकांची सेवा करपाक अपयशी ठरल्यात अशेंय तांणी सांगलें. रेजोल्युशन मेन लेबर नाही आमचे लेबर तेंगेले मेडिकल हेला आमचे भाजी 5 सालां मेन आनी सोपो आसले आमचे कितें करताले म्युन्सिपालिटी घेताले न्हू आनी एक पार्टी गेले कारण आमगेल्या 2 पार्टी पयशे दिले न्हय ऑप्शन ते आमी ते म्युन्सिपालिटीक दवरपाक लागले. आनी आमगेले आतां 2-3 प्रोजेक्ट येयले आनी थिंगा काकणा मोडी वेराडा तेंगे कावन्सिलरान थिंगा लोकांक ऑब्जेक्शन घाला कितें म्हणून आमगे गांवां येदोळ येवन आमकां उदक आसपाना लायट आसपाना तें आपल्यालें ऑब्जेक्शन म्हूण तेंगे दिलां आनी काकणा मोडे दिलां तें स्टॉप दवरच म्हूण कितें रिन्यू करप ना लायसन्स रिन्यू करप म्हणजे काकणा मोडी आंतरकोणी रिन्यू करपाक सांग तेंगेले रिन्यू करप ना परतून. सगळी कुंकळकारांक म्हायती आसा कुंकळी कशी चलता ती. कुंकळी म्युन्सिपल अफेर्स म्हणटाय तेंकां. अफेर्स म्हळ्यार तुका कळ्ळें पब्लिके भायर दोन अफेर्स करता हे. कुंकळ्या मेन मुद्दो कितें आसलो जाणटो 5 वर्स पयलीं जेन्ना इलेक्शन जाल्लीं तेन्ना आमचो एनवायरमेंट हो मेन मुद्दो आसलो कुंकळ्यान. आनी एनवायरमेंट म्हणल्यार कितें आमी सदांच खबर आसतलें आनी गोंय सरकाराक सुद्दां आमी निवेदन दिलां हेंची थ्रू की आमचे कुंकळ्याक हो वारो आनी उदक सारकें ना म्हणून. हेंगेलो मेन पर्पज कितें आसपाक जाय कुंकळी म्युन्सिपल कावन्सिलाचो की लोकांक जे ते ह्या एरियेक जे लोक रावताय तेंकां शुद्ध वारो आनी शुद्ध उदक दिवचें म्हणून आनी गार्बेज कलेक्शन करता म्हणून. हिंगा कितें जालां जाणटो हिंगा प्रोजेक्टां गार्बेज जाला आनी हेंची तकल्यां जें आसा न्हू हें भल्ल पयशे करपाचें. आमी आसले कौन्सील जावं आमगे थोड्या मनशां हेल्प करपाक जिखोवन हाडपाक पूण तेंगे परफॉर्मन्स पयले न्हू. लास्ट व्हडलें मिटींग आसल्या कारणान आयज खंय तरी अशें दिसून येता की हे जे 5 वर्सां कितें केलां हें खंय तरी आयज पर्यंत ह्या स्टाफांनी कितें करपाक जाय आसलें तें आज अप टू डेट जालें ना. पयलीं सुवातेर जेन्ना जो कुंकळी म्युन्सिपालिटीचो CEO आसा तेणें कावन्सील रेजोल्युशन नासतना
कितलीशी गोष्ट केली जी खंय तरी इल्लिगल जातात ती म्हणल्यार पयर तेणी एक शिगम्याक एनओसी दिली, कावन्सील रेजोल्युशन नासतनाच कोणाक तरी चेअरमॅन केलो आनी ट्युरिझम डिपार्टमेंटात धाडलो. पयर कावन्सील रेजोल्युशन नासतनाच सीओन आमगेल्या म्युन्सिपालिटीचो हायकोर्टान अपियर जावपाचो एडवोकेट चेंज केलो. आज खंय तरी ही म्युन्सिपालिटी दुसरो कोण तरी बसून आसा तो चलयता. एनओसी पॉट दिले सर बिल्डिंगाक न्हू हे दिताय टेक्निकल दिताय फारे दितली ते बाबा ते टेक्निकल तुगेले बरे एज पर प्रोसिजर बट चलता चोवपा जाय न्हू थिंग बोर्ड आसना सायन बोर्ड आसना कित चलता ते कांय इन्फॉर्मेशन आसना थिंगा कांयच आसना कित चलता खबर आसना थिंग कितें येता बिल्डिंग येता कोणा कितें येता बोर्ड ना काय कांयच ना मागीर कितको पडटले लोकांक लोक कितें म्हण मागीर कन्सिडरांनी पयशे गेले हायलाय म्हणटाय. आतां सांग म्हाका काकणा मोडेर त्यो साठींचो बेरोडा ते येता 3 प्रोजेक्ट व्हडले 65 45 कितली जाली सगळी टोटल बिल्डिंग केली जाल्यार टोटल फ्लॅटां जाली 300-400. आमकां कुंकळेची कॅरिंग कॅपेसिटी जोवपा जाय बाबा हे नाक म्हणे आमी हाडाय कॅरिंग कॅपेसिटी चोडाय मरे बाबा उदकाचे प्रॉब्लेम जातले मुगे हांव नेबरींग तेजो ते उदकाची लायनी आमकां अशें उदक मेळना सारकें लायटीचे प्रॉब्लेम आसता आमकां गार्बेज प्रॉब्लेम आहा हिंगा सॅनिटेशन आमी बोवाळ मान चोयच पडटा. मागीर हे एमी आमची मेकार मिटिंगे घालपा जाय प्रोजेक्ट आमी ना म्हणे चोया बाबा लोकांक सांगाता प्रोजेक्ट येता करुया. मेगा प्रोजेक्ट येताय आणि ते आमगे रेजिडेन्सा नाकाय आणि इवन म्हाका पासून ती पयलीं खबर नासलोली ते थिंग प्रोजेक्ट येताय म्हणून आणि ते स्टार्ट जालें म्हणटरी लोक म्हाका विचारपा लागले कितें जाला अशें म्हणून कितें कोताय तिका हांवें म्हणलें म्हाका काय खबर तूं कॉन्सिलर जाय तूं खबर ना हांवें म्हणलें म्हाका खबर ना. मागीर हांवें कंप्लेन दिलें थिंग इन्स्पेक्शन करचें आयज पासून तें इन्स्पेक्शन जालें ना आनी आयज हांवें सीबी हें केला आनी सीओ एक लेटर केल्या रेजोल्युशन हें केला तेका रिवोक करचें म्हणून तेंगे एनओसी. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. गोंयांत सध्या वाळपय शिगमोत्सवा वेळार भर रस्त्यार पेटिल्ल्या झुजाचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जायत आसा. वाळपय शिगमोत्सवाच्या इनामां सुवाळ्याच्या वेळार 2 पंगडां मदीं खर वाद जाल्ल्याचे उजवाडाक आयला. सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आनी खांडेपार रोमटामेळ पंगडां मदीं हो वादावाद जाल्लो. झगड्यांचें रुपांतर मारामारीत बदलिल्ल्याचे मुखार आयले. ह्या वादात कांय जाण जखमी जाल्ले आसूं येतात अशें उक्तें जालां. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आसा. पळयात. बेकायदेशीरपणान मटको खेळप्यांचेर धाडी घालप चालू आसा. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांचेर फाटल्या 3 वर्सांत 1975 केसी नोंद जाल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंतल्यान लेखी प्रस्नाक दिली. आमदार वेन्झी वेगस हांणी हे विशीं प्रस्न विचारिल्लो. राज्यात मटका व्यवसाय सुरू आसात हाची सरकाराक जाण आसा की ना हो व्यवसाय थांबोवपा खातीर सरकारान कसली पावलां उबारल्यात फाटल्या 3 वर्सांत वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनात कितल्यो केशी नोंद जाल्यात अशे लेखी प्रश्न आमदार वेन्झी वेगस हांणी विधानसभेत केल्ले. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगले फाटल्या 3 वर्सांत गोंयच्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांचेर 1975 केसी नोंद जाल्यात. बेकायदेशीरपणान मटक्याचो व्यवसाय करप्यांचेर धाडी घालप चालूच आसा. फाटल्या 3 वर्सांत गुन्यांव फाट्यान 227 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्यात. ताचे फाटल्यान नंबर लागता तो पणजे पुलीस स्टेशनाचो. पणजे पुलीस स्टेशनात 163 केसी नोंद जाल्यात. वर्सा प्रमाण नोंद जाल्ल्यो केशी 2023त 629 केशी नोंद जाल्यो, 2024त 752 केसी नोंद, 2025त 594 केसी नोंद अशे वट्ट 1975 केसी नोंद जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दवर्लेच्या थळाव्यांनी प्रस्तावित 296 फ्लॅट मेगा हाऊसिंग प्रकल्प आड खर निषेध केला. मडगाव नगरपालिकेचो अधिकारी मधु नार्वेकर हांची भेट घेऊन प्रकल्प बेगोबेग थांबोवपाची मागणी केली. सगळ्या कायदेशीर कागदपत्रांची खात्री करून सुवातेची तपासणी करतले अशें आश्वासन अधिकाऱ्यान दिले. मजगती गांवच्या सैमाची हानी जावंक शकता अशी कसलीच उदरगत करपाक आमी दिवचे नात अशें सांगून थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केलो. प्रोजेक्ट हाडायताले बट वर्सां पयलो प्रोजेक्ट एक सेपरेट प्रॉपर्टी आसली धाकटी. देर आफ्टर फर्दर जॉयंट वेंचर्स टायप आनी प्रॉपर्टी तेका एड जाली. पयलो 85 फ्लॅट्सां येताली, आतां 294 येताय. ओके हे दोळमेचा प्रोजेक्ट आमचे वाड्यात आमी नाकमून झगडत आहाय. फाटी आमगे लोकल MLA एक एश्युरन्स दिली आपूण स्क्रॅप करता म्हणून, पूण आमी तोंडाक आयकनाय. आमकां इन रिटर्न जाय आनी हो प्रोजेक्ट केशे भाशेन स्क्रॅप जालो जायो. प्रोजेक्ट येता जस्ट 85 चालू आहा. तेजे एशको फावंडेशनाचे तोरीस ती मारीत बारीक काळजा मनीस थिंगा वतलो. जेन्ना 294 येते धाकटे वाड्यात दवड्यात प्रोजेक्ट येता
आनी तेजें फावंडेशन जाता म्हणल्यार दोवांडे काबार हें तुका हांव शुअर सांगता आख्खें ड्राय अप जातलें. सो हें चिंतून आमी सगळीं एकठांय जाले आनी हो प्रोजेक्ट आमी ना म्हणल्यार ना म्हणटली. आनी एक आमचो लोकल MLA सारकी फोट मारता. हांव पॉलिटिक्स करना. हो प्रोजेक्ट येता आनी फेन्सिंग जालां तेन्ना कम से कम म्हणल्यार तो एक 20-30 फावटी व्हडले व्हडले फंक्शनाक दवंड्यार तो पावला आनी आज तो उलयता आपूण दवंड्या भितर सरना आनी सोडूंकच ना. मार्चाचेर सगळ्यांनी एक एप्लिकेशन केलोलो फॉर स्टॉप वर्क म्हणून. तो स्टॉप वर्क आनी इन्स्पेक्शन आनी स्टॉप वर्क दोन्ही जाल ना. इन्स्पेक्शन पासून जाल ना, प्रेपरेशनूय जाल ना, कोणागे इंटरनल फायलूय कांय मूव जाल ना. इन्स्पेक्शन ते सायडीन काडून डायरेक्ट स्टॉप वर्काक आमी एक एप्लिकेशन केलां. टुडे द CEO हॅज गॅरंटीड की आयजूच इन्स्पेक्शन जावपा आहा 2:30 to 30 एट द सायट. वील सी वॉट हॅपन्स. ना जाल्यार हिंग कांय प्रेशराचेरूय काम चलता. पेपराचेर कांय बरे भाशेन काम चलना. पेपर दीस पीपल हॅव ट्रायड. सो नाव वी हॅव टू ट्राय अदर प्रेशर्स ऑन ऑल एंड वी हॅव टोल्ड आय हॅव टोल्ड द CEO I am not going to give any more papers. We are only going to work on our physicality, on our bodies we are going to work. सो एक गांव प्रोजेक्ट येता जाल्यार ताका मिटींग वयता. हें हांव म्हणा तेगलो कावन्सिलरान ऑलरेडी मिडियाचेर सांगलो आहा की तो मिटींगे वयत म्हणून. जाल्यार तेगे ड्युटी जायना आसली लोकांक सांगपाकूच थिंग प्रोजेक्ट येता म्हणून. आनी त्यान ऑब्जेक्शन कित्याक घालूं ना तेजेर. गोंयांत सध्या गरमी खूप प्रमाणात वाडल्या. बुधवार आनी बिरेस्तार गडगड्या सयत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ते खातीर हवामान खात्यान 18 आनी 19 मार्चाक येलो अलर्ट जारी केला. वाऱ्याचो वेग वराक 50 किलोमीटर इतलो आसतलो. नुस्तेमाऱ्यांनी खोल दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. तशेंच लोकांक जतनाय घेवपाचोय सल्लो दिला. गोंय भलायकी खात्यान चलयल्ल्या वेगवेगळ्या भलायकी शिबिरांचे आनी तपासणी मोहिमांचे आंकडे मंगळारा उजवाडाक आयल्यात. रक्तदाब, गोडेमूत, स्तनाचो कॅन्सर, तोंडाचो कॅन्सर आनी बायलां खातीर खाशेली सुविधा हांचेर खासा लक्ष दिल्यात. फाटल्या कांय दिसांनी हे मोहिमेंत कितें साध्य जालां तें पळोवया. गोंयांत 16 मार्चाक वट्ट 2280 नागरिकांची वेगवेगळ्या दुयेंसांची तपासणी जाल्ली. तातूंतल्या 1702 नागरिकांची रक्तदाब, 1519 गोडेमूत आनी 656 जाणांक स्तनाच्या कॅन्सराची तपासणी जाल्ली. तशेंच 692 दुयेंतींची तोंडाच्या कॅन्सराची तपासणी जाली. बायला भलायकी कार्यावळी खाला 760 बायलांक हेमोग्लोबिनाची तपासणी केल्ली. तातूंतल्या 118 बायलांक रगत उणें जाल्ल्याचें मुखार आयलें. हाचे भायर कुटुंब नियोजन सल्लो, प्रजनन तंत्रांतल्या संसर्गाची तपासणी, गुरुवार बायलांक लस दिवपाचो कार्यक्रम, गुरुवारपण उपरांत बायलांक कॅल्शियम आनी आयर्न वखदां दिवपाची वेवस्था केल्ली. ह्या भलायकी मोहिमेंत बायलांचे सुरक्षे खातीर नितळसाणे खातीर सॅनिटरी नॅपकीन वांटप आनी बायलांक कावन्सिलींग सेवा दिवपाचो आस्पाव आसा. गोंयच्या भलायकी सेवांनी हें काम व्हड जापसालदारकेन केलां. भलायकी खातें फुडाराक अशे तरेचे कार्यक्रम सतत चालीक लायतले जाका लागून नागरिकांची भलायकी बरी उरतली अशें अहवालांतल्यान मुखार आयला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.